हाव गितेश मळीक आणि हे सगळे आमचे हरवळचे गावकार। आमची महाशिवरात्र जाल्ली पळय तेन्ना सगळे जे आमचे गावकार असले ते आम्ही आमच्या देवळान उभे असले, रुद्रेश्वराच्या देवळान असले आम्ही सगळे गावकार आमचे। आणि त्या टायमार कितें जालें, आमच्या सातेरीच्या देवळान आमचो जो गावकार आसा तेजी पूजा करताना भार येयलो आणि तो ते भाराच्या नेटारूच डायरेक्ट थंय रुद्रेश्वर देवळा भितर गेलो, गर्भकुडीन गेलो। आणि जेन्ना तो गर्भकुडीन गेलो पळय भितर तेन्ना आम्ही भायरूच उभे असले। आणि ते थोड्या वेळानच आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सुलक्षणा सावंत ही त्यांना येयली आणि आम्ही भायर उभे असले तेन्ना आम्ही तांकां सांगले की भाभी भितर आमची भास येयल्या तेन्ना तुम्ही भितर वचूं शकता, इतले तांकां सांगले आणि ते मागीर भितर गेले। हांव शुभांगी दिनेश मळीक, हो म्हाजो घो तो सकयल सातेरीच्या देवळान पूजा करतालो। तो त्या देवळांतलो पुजारी गावकार, थंयच्यान तेजे भास येवन तो रुद्रेश्वराच्या देवळान गेलो। थंय वचून तेणी सगळ्यांक तो आपलो हक्क मागतालो। हक्क मागता त्या कारणान ती कितें जाली, तेजे वांगडा सातय भयणी आसली तेज्यो, सातय भयणी। पूण तेन कितें केलें की तो आपलो हक्क मागल्या आसतना तेका खबर नासली न्हू, तो आपलो हक्क मागतालो। ती थंय वचोन तेन कितें दुसरेंच अनर्थाचो अनर्थ केलो की ती तेजी बायल म्हणून ती आपल्या घोवा खातीर तळमळटाली। पूण तो तिजो घोव न्हू, तो खरो म्हाजो घोव। की हांवें म्हाज्या घोवाक हांव सांगूंक शकता, ती तशी कितें फेक उलोवंक शकना की तिका कितेंच खबर ना की ह्या अर्थातले की तो कोण कोणाचो घोव। ती हांगा येवन का पळोवना न्हू, ती अशी तशी दुसऱ्याच्या कोणाचें उलोवंक शकना ती। म्हणून हांव सांगता की म्हाज्या घोवा बद्दल अशें उलोवप आनी घोवा बद्दल की ती तशी उलोवंक शकना। तें खरें ही आसा जाल्यार तिणें हांगा येवन प्रूफ करचें की तें खरें पयल्या रियल स्टोरी। ती दुसऱ्याच्या सांगण्या वचून तशी ती करूं शकना। तारा केरकर एका विचारूंक सोदता की तेणीन अशें कित्याक केलें, म्हणजे तेणीन ना कळचे अशें आपणाक कितें खबर नासतना तियेन सगळें उलयलें। ती थंय आसलेली पळोवपाक कितें जालें आनी कितें ना तें, ती नासलेली। मागीर तियेन पयलीं पळोवपा आहलें थंय कितें जालें तें, आनी मागीर तेणी व्हायरल करपा आहलो व्हिडिओ। बेश्टी दोगी नाका जाल्यार एक तर ती कितें करता, गोश्टी सांगता। ह्यो गोश्टी कोणाक सांगता ती, त्यो बायलवाडीच्या भुरग्यांक आयकपाची गरज आसा ती। आणि ती अशी तशी कितें कितें उलयता पळय हें ती रॉंग उलयता। तियेन ते सारखे कितें ते पयलीं करून घेवप कितें घडला कितें घडोंक ना तें। एक तर ती सांगता कितें, ती आपल्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन गेल्लेली, कुटुंबाक घेवन गेल्ली ती एकली काय आसल्यार तिच्या कुटुंबाक कितें ही सांबाळटाली भायर, हें म्हाका तिका विचारूंक जाय पयलीं। आणि तियेन हांगा येवन सगळी पयलीं चवकशी थंय तियेन भायर चवकशी काडून कितें जालां तें। आणि उगीच कित्याचें कितें उलोवंक जायनासलें तियेन। तिका हिंदू धर्मांतलें म्हाका दिसता कितें खबर ना, ती हिंदू का मुस्लीम हें बी आमकां खबर ना। ती म्हाका दिसता मुस्लीम, कित्याक हिंदू धर्मांतलें तिका खबर आसलेलें जाल्यार तिका कळटा आसलें की बाबा भासो कितें आसता कितें तें। आणि एक बायल जावन ती बायलेची अशी धजा मारता, दोतोराक ती विचारता तूं कसो सोंपतलो म्हणून। हांव तिका विचारता, ती जर ही बायल जावन एक आमच्या भासो तांची अशी धजा मारता जाल्यार ही तारा केरकर ही कशी सोंपतली म्हणून। हांव नंदिनी गावस आणि हांव एक तारा केरकराक एक न्यूज दिवंक सोदता की तेणी न्हू पयल्यान पयली आपले दोनूय दोळे आणि कान चेक करून घेवपाची गरज आसा। आयज आमच्या देवळान जी आमची थंय बायल ती भयण आसली तेची, आणि ती कितें म्हणटली म्हाजो भाव भाव करताली, आणि तेन तो घोव म्हणून उठयला पळय तिका घोवच दिसता आणि कितेंच तिका दिसना। तिका हांव एकच सांगता की ती उलयता कितें पळय तें सारखेंच प्रूफ कर आणि उलय। हांव कितें म्हणटा, आमच्या सातेरीच्या देवळान हरवळ्या जी भास येयली आणि थंयच्यान बिन चपला शिवाय ती चलोन आमच्या हांगा रुद्रेश्वर देवळान येयली। रुद्रेश्वर देवळान येयल्या उपरांत तो की इतलो जॅम जाल्लो आणि तेणी आमकां थंय सगळें कितें सांगोंक जाय पळय तितकें सांगलें। आणि सांगल्या उपरांत थंय एक दोतोर त्या टायमार पावलो, पण आमी त्याच्या पयलीं आमी दोतोराक सांगलेलें दोतोर अशें आमची भास उबी आसा तेन्ना तुमी कितें करा, दर्शन घेया, अभिषेक करा आणि चला म्हणून। आणि दोतोरान आमकां सांगलेलें ओके म्हणून। आणि आयज ती तारा केरकर अशी आहा की नाका जाल्यार व्हिडिओ काडटा आणि व्हायरल करता। माझे नाव कमलाकांत मळीक। हांव तो सकयल्या हरवळ्या म्हणजे महाशिवरात्री आसली त्या दिसा तो व्हिडिओ व्हायरल जाला पळया, त्या निमतान तुमकां स्पेसिफाय करपाक येयल्लो आसा। आणि त्या दिसा कितें जालें, आमचो भासो आसा त्यो येता थंय, आणि त्या दिसा कितें जालें त्याच टायमार कितें गोंयचो सीएम आहा पळया तेजी एंट्री थंय अभिषेक करपाक जाली। आणि आमच्या गांवकारांनी सांगलेलें तांकां की भासो येयल्या म्हणून, तुम्ही अभिषेक करू शकता। तशें ते येयले अभिषेक करपाक। आणि ह्या व्हिडिओन आता तेणी तारा केरकर म्हणून आहा पळया तेणी हे केला की आपण एडिट करून जी मेसेज व्हायरल केल्या पळया की ती भास तो कोण तरी पडला थंय आणि तिची बायल ताका उठय उठय म्हणटा,
आणि हो गोयचो सीएम जावन ते तेका हे करिना, निग्लेक्ट करता, आपली ती पुजा चालू आसा, ते टोटली रॉंग आसा. ती भास येल्लेली आसा आणि तेज्यो त्यो 7 भयणी. कोण ती तारा केरकर? ती आमच्या हांगा येवन आमच्या देवळाची बदनामी करपाक ती कोण? तिका जर रियल फॅक्ट खबर ना जाल्यार तिणे कांयच उलोवपाचें ना.